आरोग्य मंत्री विश्वजित राणेन फुडले 6 महिने नुस्ते आयात करपाचेर बंदी घाल्या. सोमारच्यान खंय एक्शन सुरू. Orders to be issued to the FDA and relevant agencies that government bans import of fish into the state of Goa for a initial period of 6 months, which may be extended to another period of 6 months to all the measures are in place, which includes labs from the Quality Council of India, Export Inspection Council. Till such measures are in place, with immediate effect, all imports of fish inside the state of Goa stand banned. आता ह्या इनिशिएटिव्हचेर आनी ह्या डिसिजनाचेर दोन्ही विजय सरदेसाय हांव ठाम आं. हे निर्णय फाटी घेवचे ना. कोणी आमकां सांगल्यार हो निर्णय फाटी घेवपाचो हो प्रश्नच येना. हे निर्णय आमचो फायनल आहा आनी हे निर्णय सोमारच्यान इम्प्लिमेंट जाता. इब्राहिम आणि बाकीचे फिश माफियांची मोनोपोली चलची ना. अशा लोकांक क्रिमिनल म्हणून वागणूक दिवंक जाय म्हूण विश्वजिताचो मिडियाक उलो. गोवा राज्य हे इज नॉट अ मोनोपोली ऑफ इब्राहिम मुल्ला. हे नुस्त्याचे माफिया जो तो चलयता, काही लोक चलयता आनी तेज्यान म्हाका दिसता की ह्या तरेच्या लोकांक मॅन्युप्युलेट करपाचो प्रयत्न चल्ला. आय एम नॉट हियर टू गेट मॅन्युप्युलेटेड बाय एनीबडी. पयलीं आमी कितें ठरयल्लें की गोंय राज्याच्या हितान आमी कंप्लायन्स पयलीं मागुया. जो पर्यंत कंप्लायन्स येता ते कंप्लायन्स घेतल्या उपरांत मागीर तेंचे कितें आहा ते विशय वी कॅन लूक इन टू दोज इश्यूज. बट वन थिंग इज व्हेरी सर्टन इज देर इज नो क्वेश्चन ऑफ अस compromising on food safety of the people. What happened today, there will be several incidents like this for which we have to be vigilant. नुस्तें येतले थोडे प्रमाणान येतले कित्याक ट्रक्स बंद केल्ले आसा, गाडीतले येतले टेम्पोच्यान येवं शकता. आनी सो वॉट वी हॅव डिसायडेड इज दॅट टुडे आय हॅव ऑलरेडी क्लियर्ड द फायल. मंडे ऑर्डर वील बी इश्यूड. तुमी ताका चड पब्लिसिटी दिवपाचें ना बिकॉज these type of fellows should be treated like criminals. They should not be treated like normal people because they don't want to comply with the guidelines of the government. And on the lives of the Goan, these are making money. Main thing is this fellow is instigating the others not to comply. तो कितेंय बरोवं. आयज पर्यंत कितेंच आमचे कडेन एफडीएन कोणाचें एप्लिकेशन येवंक ना. Basic thing is whoever this man is, he has to know that there is a law and he has to fall in line. Any amount of pressure he puts, neither his money can purchase me, neither his money can do anything. गोंयकारांचे जीवाकडेन खेळ चलचो ना. विजय सरदेसाया बरोबर मिटींग घेवन नुस्ते टेस्टिंग लॅब खंय घालपाचे ते पळयतले. There is no claimant at the time of unloading at Mercedes. पण कितें जालां की ह्या तरेचे गोश्टी जे घडटा, कार्गो म्हणून हे हाडटा तांकां, हो प्रताप मोरे म्हणून जो मेन आशिल्लो, हेजेर आमी एफडीएक सांगलेलें आसा ऑलरेडी. ते प्रोसिक्युशन कितें आहा ते करपाक ते सोमारा ते करतले कितें करूंक जाय ते. पणजे मेरचे रस्त्यार सकाळी फुडें बशींतल्यान बॉक्सांनी आयिल्लें नुस्तें लोकांनी धरलें. पुलीस तपास चालू आसा. असलो प्रकार ह्यान फुडें खपोवन घेवचे ना. कडक कारवाय जातली म्हूण शिटकावणी. Now what we have done is we have confiscated these 5 boxes and we have sent it to Saligao plant for destruction. Now what I wanted to do is that I thought people will comply and ह्यान फुडें भायले नुस्तें गोंयान येवपाचो प्रश्न येना. जो कोण बशीन हाडटा आमी बस मालक पासून आमी त्या मनीस जो हाडटा तांकां आमी प्रोसिक्युशन अंडर लॉ आमी करतले. पुलिसाक बी सांगलां. पुलीस कडेन DIG कडेन मंडे मिटींग घेवन आमी ह्यान फुडें कशें कितें प्रोसिक्युशन आमी करूं शकता हेजेर करतले. वी वील फायल केसीस थ्रू DFDA, वी वील फायल केसीस थ्रू द पुलीस, वी वील फायल नेसेसरी FIRs so that nobody brings this type of fish. Once and for all, this must be a very strong message to Mr. Ibrahim Mullah. हो खंयसरलो मुल्ला म्हाका खबर ना. मँगलोर जाय जाल्यार वचून धंदो करून दी. गोंयकाराचे जिवनाचे वांगडा खेळ खेळपाक हांव कोणाक दिवपाचो ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.